नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा लेडीज स्पेशलच्या नव्या सिरीजा भितर तुमकां सगळ्याक राधिका कामत सातोस्कराचो माय मोगाचो येवकार. राजकारण म्हणलें की तशें पळोवंक गेल्यार प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक मतदाराक मतदानाचो हक्क आसताच. तातूंत जर पळयलें जाल्यार चडांत चड जे आपले मत व्यक्त करपी आसात, जे उलोवपी आसात, ते चडशे दादले मतदार असतात. बायलां कित्याक फाटीं? लायट, उदक ह्यो सगळ्यो मुळाव्यो गरजो बायलांकूय तितल्योच गरजेच्यो आसता. खरें म्हळ्यार ह्या सगळ्या गरजांचो जो सांगड आसता तो सगळो सांगड बायल मतदारूच घालता. ती उलोवपाक फाटीं कित्याक? तांकांय समस्या आसतल्यो, तांचेंय मत आसतलें, तांच्योय अपेक्षा आसतल्यो. आज आमच्या प्रुडंट मिडिया मतदार राजा लेडीज स्पेशलच्या सिरीजांत आमी उलोवया बायलां कडेन. फक्त बायलां जी आज गोंयचे मतदार आसा तांकांय मतदानाचो तितलोच हक्क आसा. जाणून घेवया तांच्यो अपेक्षा, तांच्यो समस्या, तांचे जे कितें निर्णय आसात त्या बद्दल. चला. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या ह्या पहिल्या भागात आम्ही पहिली मेळुया पणजे महानगरपालिकेच्या मार्केट संकुलात. हांगा खुबशीं बायलां आपापल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू भाजी जावं फळां अशें घेवन हांगा खुबश्यो बायलो बसतात. तांकांय वेगवेगळ्यो समस्या आसूं येता. उलोवया तांचे कडेन, जाणून घेवया तांचें कितें मत आसा तें. मतदार राजा लेडीज स्पेशल. चला. आतां सद्या इलेक्शनां लागीं पावल्या. सगळे तरेचे लायक आमदार येता, उमेदवार येता, वो कितें कितें सांगता. पूण एक बायलो मनीस म्हणून आतां सगळ्यो गोश्टी म्हारग जाल्या. गॅस म्हारग जाला, पेट्रोल म्हारग जाला. ह्या सगळ्या गोश्टीचेर तूं आपलें घर कशें चलयता? हांव अशें काम करूनच हें करता. हांगसर रोज म्हणजे घोव कामाक वचना, बसीर आसता. म्हणजे स्कूल बसीर म्हाजें तें जायना, म्हटल्यार हांव हांगासर हें करता आनी म्हाजें चलयता फुलांचेर. पूण आतां तूं सगळेंच म्हारग जाला. तुजो कोविडाच्या टायमार धंदो बंद उरलो, तुका त्रास जाले. कशें घर सांबाळ्ळें तुवें ह्या 2-3 वर्सां? आमी अशें शेतान काम करून भाजी बिजी लावन अशें काम करून आमी आमचें पोट चलयलें. घरा आसली तेन्ना हांगा येयनासलेलीं. शेत लायलें, वारये लायले, रोंपे मिरसांगो लावन आमी हें केलें. म्हणल्यार आमकां थोडे कोणी अशें दिल्लें, थोडे हाडून आमकां सामान दिल्लें तेंच्यांनी. भाजी मागीर बटाट टमाट अशें हाडून दिल्लें तेंच्यांनी, हेचे पंचायतीचे मेंबरांनी. थोडे तेचेर आमी हें केलें अशें. प्रॉब्लेम पयशांचेच खूब जाले आमकां. पूण करतली कितें? कोणा कडेन मागतले? आतां ह्या तेंपार कोणा कडेन पयशे मागपाक सगळेंच लॉसान पडलेलीं. आमी बी लॉसानूच आहा. पूण त्या कडल्यान चलयता कितें करतलीं? ताका उपायच ना. कितें मागीर कोणूय लोन काडटा आनी कितें करता, पूण तेय पे बरोवंक पे जायना. खूंय लोन काडला ते हितून धंद्यार कितेंच चलना. आतां तरी सामको तो चालू सुद्दां जावन जाल्यार 50% सुद्दां येना लोक हांगसर. पूण आतां सगळेंच म्हारग जाला. अशा वेळार तूं ह्या म्हारगायेक कशें सांबाळटा? हांव म्हाज्या हितून चलयता कशेंय तरी. पूण लोक व्हरना. पूण कशें कितें करतलीं? आमचो धंदोच वो. सवाय जाल्यार एकूच जाय म्हारग. लोक व्हरनाय जाल्यार आमकां एकूच जाय आनी हितून म्हाकाय उपाय ना कांय. सगळ्याकूच तशें आहा तें. सगळोच लोक रडटा ह्या बाजाराक. लोक येयना. आतां वाटेर बसता पळय, वाटेर सगळो लोक बसता. लोकांक हांगा पार्किंग मेळना. गाडयो वाटेर घेता वयता. हांगा बाजारान कोणूच येवंक सोदिना. कोणाक तर हे वाटेर बसता तांकां वयलो सुद्दां लोक येवन वाटेर बसता. आतां सगळे वाटेक बसता. आमची कितें परब आसा जाल्यार सगळे वाटेक लोक बसता. जाल्यार तांकां गोवोरमेंटान उठोवंक नाका. जाल्यार बाजाराक कोणूच येयना. त्या वाटेर लोक बसता, घेता, चल्ले. हांगा कोण येतलो? हांगा कोण कितें कपडे जाय आनी कितें जाय मातशें वयर येता तें आमकां गिरायक पडटना. मुद्दम जावन वेपाराक कोणूच येयना हांगसर. पूण आतां हे सगळें करता आसतना आतां आमदार वेगळे वेगळे उमेदवार येतले. इलेक्शन आतां लागीं पावलां. तूं इतलीं वर्सां वोट करीत आसा. अशा वेळार आतां वोट करता आसतना तूं कितें समजून वोट करता? करपाक म्हणून दिसना. कोण आपणाचो आनी कोण बायलो म्हणून हेंच कळना. त्या टायमारूच ते आतां वोटिंगाच्या टायमार येता. जेन्ना कोरोनाच्या टायमार बाबा कोणाक कितें प्रॉब्लेम जालें म्हणून कोण घरा कडेन कोण विचारूंक येवना.
ते आपापणाचे चलयले आमी कशें तरी दीस काडले न्ही. आतां हेका वोटींग करूं जाय तेका वोटींग करूं जाय कोणाकूच वोटींग करचें तेंच कळना. आमी ते विचार करूच ना. घरान खूब जाण येता आतां पळय म्हाका वोटींग कर तुका वोटींग कर. हांव तेका सरळ सांगता बाबा तूं विचार थिंगा त्या टायमार आमकां कोणें हेल्प केल्लो. आमी खंय उठा बश्यो काडून हेवटे तेवटेन हें केलेंच घर सांबाळ्ळें कशें जालें. आतां अपेक्षा कितें आसा तुजी आमदारा कडच्यान? आमदारा कडच्यान आमकां आमचें हें कशें आतां हें वाटेर बसलां थिंगा तर कितें उठयत जाल्यार बाजाराक वयलो सुद्दां लोक येवन खंयचो महाराष्ट्राचो मुंडेलगांवचो येवन रस्त्यार बसता तिंका उठोवंक जाय न्ही. आमचें तर गोंयकारांचें चिंतता जाल्यार तिणी त्या भायल्या लोकांक तुका वाटेर बसूंक जायना आनी ते वाटेर बसून सगळे जाण आपापणाचें पोट भरता आनी वयता आमी हांगाच उरता रोडांक. तूं एक बायलो मनीस म्हणून तूं घर सांबाळटा धंदो सांबाळटा दोनूय करता आसतना कशी कशी? म्हाका घोव कामाक ना हांव एकटेंच सांबाळटा पण एक एक टायम रोडांकूय येता लुकसाण जाता तें पूण आमी कोणाक दाखयना पूण तेन्ना कोण पावता आमकां तेन्ना गरिबांचें चिंतूंक जाय श्रीमंतांच्या आमदारांनी चिंतूंक जाय न्हू. आतां वोटिंगेच्या टायमार सगळेच तुमकां गरिबी पावतले श्रीमंत एकूच वोटींग न्हू तें गरिबांक कितें सेपरेट वोटींग ना तें. पूण तेन्ना तिणीय चिंतूंक जाय न्हू बाबा हेंचें पोट कशें चलतलें तूं पोट चलोवंक जाय म्हण तूं घरा कडेन सुद्दां येता आमी तुमच्या घरा कडेन येवचें ना पूण तुमी वोटींग चिंतूंक जाय न्हू आमचें मातशें तरी. सगळो लोक वाटेर बसतात हांगा कोणूच ना. मेन म्हणटा ती हांगा येत ना कोरोनान दीस काडले ते काडले आतांय सुद्दां तेच दीस येयला आमचे. आतां म्हणून कितें बरे दीस येवंक ना वयल्यान आतां बाजारान म्हणल्यार आनी पाड जालें कित्याक कोणूच ना बाजारान. आमी बसता म्हणल्यार 1-2-3 हजारांचें गिरायक सुद्दां एक टायम करिना आमी. घरांनी हे वस्तू व्हरोंक जाय ती व्हरोंकूच जाय आमकां. ते कितें भुरग्यांक आमी ना म्हणटलीं म्हणूंक शकना आमी त्या टायमार. कोणूच कोण म्हणूंक शकना कोणाचे तरी काडून पयशे मागीर मोडटा भुरग्यांचे इस्कॉल हें आसा पूण आमकां तें करचें पडटा नाइलाज करचें पडटा कित्याक आमकां आमदार कितें हेल्प करिना तेन्ना. तुका कोणे कोणे आदार केलो कित्याक तूं एक बायलो मनीस जाणटी अशा वेळार तूं ह्या वयार इतले कश्ट काडटा घर सांबाळटा तुजें सो तुजी कितें इच्छा कितें आसा? कितें इतकें मागीर आतां इलेक्शनाच्या टायमार सगळे लोक येतले आमदार येतले म्हाका वोट कर म्हणटले तुका तुजी कितें हें आसा म्हणणें आसा? कितें येता कितें आमकां कांय दिना गो ते दिता म्हणटा पूण दिना दिता म्हणटा पूण दिना आमकां ते आमी हें इलेक्शन मारता तें मारता हय हय तें सोडिना ते सोडिना ना ना वोट मारता आमी तुमचे वोट वेस्ट वतकर हय आमचो चलो बीन तो बाबुल तो मारता तो मारूं लायता आमी एक दीस हांव मारिना म्हणटा ते रागान मागीर मारता हांव चेडो सांगता म्हणून तूं वोट मारता? ना हांव मारताच साणिना हांगासरल्यान वचून मारता आनी मागीर येता हांगासर हय. तुजो वोट मारता तो आमदार जर निवडून आयलो जाल्यार तुका हेल्प केला ताणें केन्ना? कांय करूं ना आमकां कांय करूंक जालो कांयच करूं ना. कांयच करूंक ना आमकां जालो. तुका जे 2000 येताले जाणटेपणाचे सरकाराचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा येयना आतां हय करूं ना कोण करिना गो हय पयलीं येताले ना येवंकूच ना म्हाका आतां गोम्याला 7-8 वर्सां जालीं येयना. तुवें केन्ना प्रयत्न केलो ना वचून सांगपाचो? ते सांगता तेन्ना म्हाजो लग्नाचो तेर मार म्हणटा तो खंयचे कडेन शेणवयलो भुरगेपणा तेन्ना गोवान म्हाजे आनी आतां हांव खंयचो हाडूं नवो करतलो जाल्यार आतां पयशे हे नाका फटफटी म्हणून हांवें म्हणलें आतां म्हाजे कडेन तेन्ना ना म्हणून सांगलें इतल्यार म्हणल्यार ते ओगी रावले. तेर ना म्हणून तुजे पयशे बंद जाले? दिवंकूच ना म्हाका तिणी करून दिवंकूच ना कोणीच हय हय. तूं जाणटी म्हणून तुका हेल्प करूं ना? ना कोणीच करूना हेल्प हांव खंयच करता आतां. चलता पळय न्हू गिरायक लोक मार्केटान भोंवना चड आनी धंद्याचेर सारकें लॉसान पडलें आतां मातशें जाता. धंद्याचेर लॉसान पडल्या तेवटेन सगळें म्हारग जालां गॅस म्हारग जाला पेट्रोल म्हारग जाला घर कशें चलयता? घर हाडलें कितें करया कितेंय करून अशें भोंवन चलयताय. आतां इलेक्शनाक जेन्ना तुमी वतली वोट करपाक निवडून जो येतलो तेजे कडच्यान तुमच्यो कितें एक्सपेक्टेशन आसा? आमकां खंय कितें हेल्प आहा हेल्प आमकां निवडून येयलो जाल्यार कांय हेल्प ना. आमकां सद्या आतां लॉकडावन पडलें जाल्यार गाडी ना
गाडये बंद जाल्या गाडये कारण आमी कादंबा मागपाक जाय ती ट्राय केली प्रायवेटवाले मातशें हें करता पॅसेंजर जायना म्हणून आमकां गाडयेची चड गरज आसली गाडयेची चड गरज आसली बाय गाडये तुमकां दिया म्हणून तुम्ही तुमच्या आमदाराक किंवा सरकाराक सांगलें आमदाराक सांगलें म्हणल्यार आमदार कांय एक्शन घेयना तुम्ही वचून सांगले ताका हय वचून लागून सांगलें तो कितें सांगता ताका लागून सांगलें तो कितें सांगता घालुया करता अजून घालूंक ना आतां 2 वर्सां जालीं तुम्ही आता सगळे सामान घेऊन चलत येता ना सामान हिंगाच घेता तुम्ही येतना चलत येता हय कांय जेवन येवंक जायना इतले वाटे मार्केटात कितली वर्सां जाली तू बसता आमकां जालीं जायतीं वर्सां प्रॉब्लेम आमकां न्यू मार्केटान येयल्यार आमी हितून येयलेलीं 2008 आता प्रॉब्लेम कितें जाता मार्केटान प्रॉब्लेम वसाचो प्रॉब्लेम आनी कितें तुमकां आमचे हेजे देहारूच कळटा न्ही कितें म्हणून सांगतले आमी कर्म आमचें आमी रडटा हांगासर बसून उठलो सुटलेलो लोक भायर तांकां कोण काडटा आमकां जाल्यार हांगा त्रास करता तांकां काडा न्ही भायर बसता तांकां कोण एक्शन घेना एक्शन घेता पूण ती बीन आयकना एक्शन घेताच हेवटेन धांवडयली हेवटेन वयता हेवटेन धांवडयली हेवटेन वयता आमी हांगा रडटा ही पळय वेपार घेवन आमकां पोटार मारून हाटल्यान सुद्दां मारले मागीर सांगतली कोणाक देवाक उलो मारपाचो आनी ओगी बसपाची सांग उलोवपाचें कांयच ना ह्या बाजारान बाय तूं आतां धंदो चलय तुजो धंदो करता ते भायर आतां सगळ्योच गोश्टी चडश्यो म्हारग जाल्या अशा वेळार तूं तुजें घर कशें चलयता कशें चलयतलें म्हणून सांगो कितें खावन रावपाचें आनी चलोवपाचें खंयसून येता ना धंदो ना कांय ना हांव माड्डोळच्यान येता हय माड्डोळच्यान हांगा येतना तूं कशी येता बशीन येता तो तुजो खर्च परवडटा परवडटा ना परवडटा 35 वर्सां जालीं भुरग्यांक ल्हान आसा लग्न गेलीं आनी आतां परवडटा आनी आतां कितें आई सोंपलें आमचें आतां जर आमकां सोमतीन खाली ह्या मार्केटान आनी आतां इलेक्शन लागीं पावलां सगळे आमदार येता आनी काय तर जावन तिचें बरें जाय आनी तेंचे फाटल्यान आमचें बरें जाय आमी कोणाक वायट म्हणत ना वायट म्हणपाचें ना आतां इलेक्शना लागीं पावल्या सो आमदार तुमच्या उमेदवार तुमच्या दारान येतले वेगळी वेगळी आश्वासनां दितले फाटल्या 2 वर्सां कोविडाक लागून सगळें बंद आशिल्लें सो तुमी म्हाका सांगा तुमी वर्कींग काय हावजवायफ हाऊसवाईफ ना मॅडम हावजवायफ सो तुमचो मिस्टर जो जोडून एक्सपायर जालो सो आतां तुमी घर मॅनेज कशें करता पेन्शन मिस्टराच्या पेन्शनाचेर पेन्शन काय वाडूंक ना ना पेन्शन सामकें आनी मिस्टर एक्सपायर्ड जावन खूब वर्सां जालें मॅडम 2007 थंयच्यान हांव दोगांय भुरग्यांक म्हणजे शिक्षण बीन सगळें आनी घराचो मॅनेज बीन सगळें हांव त्या पेन्शनीचेरूच करता आनी अशें कांय ना सायड आतां सगळें म्हारग जालां अशा टायमार तुमी घर मॅनेज कशें करता मॅनेज म्हणल्यार खूब काडकसर करची पडटा आनी भुरग्यांक कितें आतां शिक्षणाक लागून चलो मॅडिकल शिकता चली ऑलरेडी आतां खंय टेम्पररी करता तें म्हणून तातूंतूच आमी अशें एडजस्ट करता आनी जायना न्ही आनी अशें आनी कांयच सायड बाय सायड कांयच ना अशें हय सो तुमकां प्रॉब्लेमां कितें येता अशें करता प्रॉब्लम खूब फेस करचें पडटा म्हणजे अशें एक एक वेळा भुरग्यांची फीएक लागून बी खूब टेंशन जाता मागीर कोणूय रिलेटीव बीन आसा न्ही हेल्प करता मागीर आनी आतां इलेक्शना लागीं पावल्या वेगवेगळे आमदार उमेदवार तुमच्या घरा कडेन येतले वेगवेगळे तुमकां एश्युरन्सीस दितले अशा वेळार तुमी वोट करपाक वता आसतना तुमची कितें अपेक्षा आसा जो निवडून येता म्हणजे आमचें पळय एक बायल म्हणून हय म्हजे अपेक्षा म्हणजे कितें आमचें सरावंडींग न्हू सामकें अशें घाण आहा क्लीन करपाक जाय तेंचे म्हणजे कचरो उडयता लोक आनी येवपाक बरो रोड ना सामको घाण जाला रोड 2 व्हिलर 4 व्हिलर घेवन वचपाक मेळना एक जालें आनी दुसरें म्हणजे कितें आमकां बायलांक लागून मातशें म्हागाय बीन आहा ती मातशी कमी करपाक जाय इतलें मेन खूब गॅस वाडला पळय पेट्रोल वाडला पळय इवन आमकां घरान सुद्दां कितें सामान जाय जाल्यार सगळ्याचेर हें जालें आनी जायना म्हाका पेन्शनीन जाल्यार बिलकूल जायना तें मॅनेज करपाक तुमी खंयच्या एरियेन रावता आमी सांतिनेज सांतेनेज
आमी सांबाळटा म्हणजे पळय कस्टमराक आमी चडी रेट सांगूंक शकना. कस्टमराक चड रेट सांगल्यार कस्टमर पळयटा. सो खंय तरी तांकां आमी एडजस्ट करता कित्याक आमकांय एडजस्ट जावंक जाय न्हू फॅमिली बरोबर. आनी अशें करून आमी तेंच्या मातसो रेट कमी घेवन घेवन आमी बिझनेस आतां 2 दीस जाले मातसो सेटल केला. नाल्यार कस्टमर वयर येच ना आनी कोवीड म्हटल्या नंतर कस्टमर येच ना. सकलसनूच पळयटा. सो आमी मातसो रेट सारको लो दवरला कित्याक कस्टमर आमकां येवपाक जायना आनी अशे तरेन आमचें चलता कशें तरेन. एक 15 दीस जाले मातशें बिझनेस बरें जाला. पण फाटले 40 दीस पळय अशें काडले आमी खूब त्रास जालो. जेवपाची परिस्थिती नासलेली आमची ना लोकांची नाशिल्ली. खूब जाणांचे धांदल कशें जाल्ले. आतां बरें जालां आमचें सेटल मातशें. पूण सगळें म्हारग जायत आसा अशा वेळार म्हणून आमी चड व्हडलो आमकां समज एक 10 रुपयाचो फरक पडलो न्ही जाल्यार तितून आमी 2 रुपया खंय तरी एडजस्ट करून कस्टमर ओडून घेता न्हू. तेन्नाच मातशें चलता न्हू आमचें. म्हारग सगळेंच जाला. सिलिंडरूय भयंकर जालो आतां. म्हणटकच आतां मातशें कितें करता सांबाळून करपाक जाय न्हू सगळें. थोडे वेस्ट जाता ते मातशें लक्ष दिलें जाल्यारूच तुका मातशें सेव जातलें न्हू कितें तरी. हें जालें तुजे धंद्याच्या बाबतींत. घर कशें मॅनेज करता? घर करता मॅडम कशें तरी. आतां आमी आतां टेलर म्हणटकच आमचें कितें आसता कस्टमराक फाल्यां जाय म्हणल्यार जायच. ते आमी राती 2 जावं 3 जावं सुद्दां करून आमी चलयता. हांव जाल्यार राती 3 न्हिदला म्हणजे आतां दिवाळीचो सिजन न्ही. 3 जायसर आमी शिवता. परत सकाळीं हांगासर 9 म्हणल्यार हजर. कित्याक कस्टमराचें कशें आहा तांकां जाय म्हणल्यार ते फाल्यां सकाळीं येता आनी फंक्शनाचे ब्लावज जाय तर जायच. कळ्ळें न्हू. पूण घरान तुज्यो ज्यो वस्तू आसा सगळे म्हारगाचो आसतना ते हाडपाचेर करपाचेर घर खर्च कसो जाता? अशेंच न्हू थोडेच हें करता न्हू. पयलीं चड खाताले आतां मातशें कमी खाता. वेस्ट करप ना जाय तितलेंच करप. पूण हे सगळे म्हारग जायत रावल्यार अशेंच तुमी आयुश्यभर जगता? कशें जातलें जावचें ना न्हू. खंय तरी ते जाता अशें जर वाडत रावले सगळ्योच गोश्टी तुमी कितलो तेंप म्हणून अशें काड गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय न्हू. गव्हर्मेंटान आमकां तरी कांयच टेलरांक सबसिडी दिवंक ना. सबसिडी सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी कोणी येवन सुद्दां आमकां विचारूंक ना बाबा तुमी कशें चलता. तुमी तरी येवन विचारलें आमकां पण आमकां खंयच्याच मिनिस्टरान चड एमएलएन कोणी विचारूंक ना तुमी कशें कितें टेलरींग चलता काय म्हणून. फाटले 40 दीस अशे त्रास काडले न्हू आमी सोंसपाचें न्हू. पण आमकां एका मनशान येवन हांगा विचारूंक ना तुमचें कशें चलता. बाबा तुमकां कितें तरी खंय तरी दिवपाक जाय. टेलरान आमकां कांय इनकम ना न्हू गव्हर्मेंटाचें. आमी हातपाय चलोवपाचें आमीच खावपाचें. सो अशें करून मागीर आमचें तें हळू मातशें आतां तरी जाला एडजस्ट जाला. सो आमी रात दीस मातशें मेहनत करता. 2-3 न्हिदून आमी चलयता आमचें घर. 2 न्हिदता 3 न्हिदता. कोणाक जाय तांकां आमकां जाय. आमी टेलर म्हणटा आमचें तेंच काम. सो फांतोडेर 5 उठून आमी शिवता. एक टेलरूच आसा. हे सगळें करता आसतना आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या वेगवेगळे उमेदवार तुजे कडेन येतले तुका वोट करपाक सांगतले कितें कितें आश्वासनां दितले. सो तूं आतां इतलीं वर्सां जालीं बायलो मनीस तूं घर चलयता धंदो चलयता सगळें तूं सांबाळटा. अशा वेळार जे इतलीं वर्सां जालीं तूं वोटूय बी करता. आतां नवे उमेदवार येतले वोट कर म्हणटले. सो तुजी आतां अपेक्षा कितें आसा परत वोट करता आसतना? म्हाज्या अपेक्षा पण हांव तांकां अशें सांगतलें की म्हाजें एकल्याचें बरें पण 10 जाणांक तुमी जर कोणाक हेल्प करतले आनी कोणाक दिसतलें बाबा तूं बरो काम करतलो आपल्याक फुडें वावरतलो त्या एका मनशाक तें चान्स दिवन पळयतलें न्हू आमी. आतां हांकां आमी इतलें चान्स दिलें हांच्यान आमी कांयच सपोर्ट करूंक ना. बरोबर न्ही. आतां न्यू कोण उमेदवार येतले तांकां आमी पयलीं सांगतले आमी तुमकां एक खेपे चान्स दिता पूण जर आमचें काम केलें जाल्यार फुडें तुमी अपेक्षा धरपाची नाजाल्यार हेच्या फुडें तुमी अपेक्षा धरपाची ना आमचे कडेन. बरोबर न्ही. भायल्या मनशांक तर स्पेशली हेल्प करूंकूच जाय न्हू. आमकां हेल्प केलें जाल्यार आमी तुका फुडें सपोर्ट करतले नाजाल्यार हो तुमकां लास्ट चान्स. आनी न्यू मनशाक हेल्प दिवन हे चलवत दिवन पळोवपाकूच जाय. न्यू मनीस येवपाक जाय. तेच जाणटे हाडले तेंचे कडेन कांयच काम जावपाचें. सो न्यू जनरेशन कोण तरी शिकलेलो बरो एड्युकेट जाल्लो मनीसूच येवपाक जाय आनी बरो यंग येवपाक जाय. ते कसलेंय कामाक केन्नाय तुका उलो केलो तेणें धांवपाक जाय केदें रातचो. खूब प्रॉब्लम फेस करतात न्ही आमी सामकी. आतां सद्या म्हारगाय वाडल्या तेज्या बरोबर पळय आमकां सर्वंटाक हें करचें पडटा आनी ती म्हणटा कितें तांकां आमचे प्रत्येक आतां म्हये जाले वाडे म्हणटात आपले पगार. हय सॅलरी वाडे म्हणटा पण आमी अर्न करना न्ही. आमकांय म्हारगाय लागता तांकां लागता तशें आमकांय लागता तरी आमी समजतात. सो तें जाता. आनी आतां पयलीं कशें आसलें त्या इतल्या भितर आमी आमचें करतालें पण आतां हें डबल टिब्बल आतां. आमचें पेन्शन तितलें येना आमकां कमी येता. आमी गव्हर्मेंट न्ही प्रायवेट सो आमकां कमी येता पूण आमकां तितलो तो मिसमॅच जाता आमचो. पयलीं जातालें तशें जायना. आतां भरपूर जाता. म्हाका 2 चलयो त्यो लग्न जाल्यो. सो आतां आमी आमचें तें कितें आसा त्या बजेटान आमी करता तरी आमकां जाता. अप्स एंड डावन्स जातात. हे आतां वय वाडटा तशें मनशाक हेल्थाच्योय बी नेसेसिटी गुळयो जाता. गुळयो जाता प्रेशर हे तें कितें डायबिटीस जावं कितें शुगराचे बी अशें थोडे सायड बाय सायड तेंय बी मॅनेज करचें पडटा. सो आमकां जरा तारेवरची कसरतूच जाता म्हणल्यार जाता. ही तारेवरची कसरत करता आसतना म्हारगाय वाडतच आसा. सो अशा वेळार तुमची सरकारा कडच्यान कितें अपेक्षा आसा?
एक बायल म्हणून सरकारा कडल्यान अपेक्षा सरकार सगळे प्रत्येक वेळा आश्वासन दिता आपूण करता 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 म्हणटा प्रत्येक वेळा सगळें चेंज जायत आसता न्ही पण अशें सरकारान महिला खातीर करचें केलां तेंच्यांनी पण आमकां तसो कितेंच लाभ जाल्लो ना महिलाचो असो कितें बाबा हे जा म्हाका नाका कित्याक आमकां पेन्शन कशेंय मेळटा बारीक जरी जावं पण जी कोण सामकीच ही आसतात पळय मिडल क्लास कश्ट करणारी भितरले भितर सफर जातात तांकां कळना आपले फिलिंग्स हे करपाक ही वेंडर्स बी आसतात तांकांय बी सगळे हेल्प भाजी विकपी, शेतान भाजी विकपी शेतान काम करपी आनी जी कोण अशी 4-4 भुरगीं आसता तांकां ती आपली हें करूं शकनात सामकी जिद्दीन कामां करतात घरकाम करतात तांकां मदत मेळची ही म्हाजी इच्छा हांव सदांच टीव्हीर पळयता ती कितली सफर जातात कितें 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 आयकूंक येता भुरगीं चलयो आसतात तेंचे लग्न ती सोड पण तिची स्वप्नां कितलीं आसतात त्यांची खूप स्वप्नां आसतात ती 4 जर आसली एकट्या एक कोण तरी स्टार जाता पळय आनी तेजें खूब सारकें व्हडलें हें आसता स्वप्न म्हण तें पुरें जायना आवय ती घरकाम करता कितें करता पण ती तितल्या पुरतीच तांकां हें करूं शकता पण असल्या वेळार कोणें तरी येवन सरकारान येवन तेंचे बारीक बारीक तेंचे हातून हे प्रॉब्लम सॉल्व करचे आनी भितर येवन तेंचे डोकावपाक जाय तेंच्यांनी कितें कितें तुमचे प्रॉब्लम्स आसात कितें तें एक थोडे तरी सदांच न्ही म्हणना पण अशें थोडे केन्नाय अशें अचकीत येवन तेंच्यांनी आपले हे करचे विचार कितें बाबा तुजें हें आसा अशें गांवांनी चड जाता पळय हांगा आमी शहरान आमी रावतात सोफिस्टिकेटेड पण ती बाबडी कितलीं आसता तांकां चड हेका प्रॉब्लम जाता ट्रान्सपोर्टाक कितलो प्रॉब्लम जाता पळय मतदार राजा लेडी स्पेशलाच्या ह्या एपिसोडा भितर आमी जाणट्या बायलां कडेन मेळ्ळी जी बायलां स्वता आपले कश्ट काडटा धंदो करता भाजी विकता पण जी मार्केटान जी बसता अशा थोड्या बायलां कडेन आमी उलयली त्या भायर थोड्या हाऊस वायफा कडेन उलयली आतां आमी जस्ट वचून आयली देंपे कॉलेजीन देंपे कॉलेज मिरामार हांगासरली एक खूब जुनी कॉलेज आसा आनी खुबशे गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतलीं भुरगीं हांगा शिकपाक येता तांचे कडेन आमी उलोवया जाणून घेवया तांचें कितें मत आसा तें यंग जनरेशनाचे तूं एक रिप्रेझेंटेटीव कळ्ळें अशा वेळार तूं आतां फुडल्या 3 म्हयन्या भितर इलेक्शनाक वोट करपाक वतलें भोवतेक तो तुजो पयलो वोट आसतलो सो पयलें वोटींग जेन्ना तूं करपाक वतलें तुमच्या उमेदवाराक तेन्ना तुजें एक चली भुरगें गर्ल्स रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तुजी कितें अपेक्षा आसतली सो वोटींग इन अ सेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका दिसता की आमचे जे रुल्स आसा न्ही इट इज गूड बट फॉर अज लायक हांव कशें आसा हांव वास्कोच्यान येता हांगासर सद्दां एवरी डे दीस इज माय डेली रुटीन आय ट्रॅवल बाय बस आनी बसीन जी गर्दी आसा पळय गोंयकार कमी भायले लोक चड आसता आनी हितून जेन्ना आमी तेंचे कडेन उलोवंक सोदता जेन्ना आमी तांकां सांगूंक सोदता बाबा सी दीस इज फॉर अस वी हॅव ना सीट कॅटेगरी एवरीथींग सो वेन वी टेल हर की दीस इज फॉर लेडीज दे से लाइक आई रिजर्व दे से लाइक नहीं आप तो किधर भी बैठ सकते हो जनरल पे भी बैठ सकते हो इधर भी बैठ सकते हो तो आई फील लाइक म्हणजे कंडक्टर्स आसता बट कंडक्टर्स आर लायक यू नो जो मेरेन तांकां आमी सांगिना न्हू तो मेरेन ते एक्शन घेयना वोट आतां पळय दीस रेप म्हणटा तूं असल्ट म्हणटा ते खंयच्यान स्टार्ट जाता नॉट फ्रॉम गर्ल सायड ओनली इट इज ऑल्सो फ्रॉम द बॉयज सायड वी कॅनॉट ऑलवेज यू नो लूक हाव द गर्ल इज ना पण आमी कितें म्हणटा गर्ल शूड वेअर अ प्रॉपर क्लोथ बट लूक एट अस लायक वी वेअर कुर्ता एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग रेप वेन दे आर वेअरिंग अ कुर्ता नॉट अ बिग डील म्हणजे कित्याक जाता हे बिकॉज देर शूड बी सम कायंड ऑफ पेट्रोलिंग चालू आसता बट देर शूड बी सम कायंड ऑफ यू नो जे आयसोलेटेड प्लेसीस आसा इन गोवा लायक वी हॅव आयलंड्स देन वी हॅव दीस स्टोन वॉटर आसा पळय वास्को थंयसर त्या सायडीन देन वी हॅव मेर्सेस दॅट सायड मिलिटरी रोड त्या सायडीन बीन या लोनली रोड्स दीज प्लेसीस नीड टू बी पेट्रोल लायक फ्रिक्वेंटली बिकॉज हियर आर द प्लेसीस वेर समथिंग्स मे हॅपन आणि सेकंडली म्हटल्यार वोट एज अ वोटींग पर्स्पेक्टीव वी ऑलवेज वॉन्ट अ गव्हर्मेंट वीच मेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल गीव अज अ सेक्युरिटी प्रॉपर सेक्युरिटी सगळ्याक वी डोंट वॉन्ट गोवा टू बिकम लायक दिल्ली एंड नेक्स्ट मुंबय ऑफकोर्स बिकॉज आतां दिल्ली कशें जालां एवरी डे वी हॅव हंड्रेड्स ऑफ रेप केसीस एंड ऑब्वियसली वेन देर आर हंड्रेड्स ऑफ रेप केसीस पर डे police are also human they won't be able to solve each and every rape case in that tenure so we want such a system wherein patrolling is done we are looked upon like अशें न्हू की आमकां फाटल्यान बॉडीगार्ड्स तुमी धाडा आमी पयशान येता म्हण आमचेर तुमी लक्ष दवरा तशें न्हू वी ऑल्सो शूड बी इंडिपेंडंट अशें न्हू की आमकां भायर भोवंक रातचें जाय बट आमकां मेळना बट कशें आसता सपोज आमकां आतां मिरामार बिचार वचूंक सुद्दां जाय जाल्यार वी कॅन कीप सम पुलीसमॅन ओवर देर
some kind of security. कंटिन्युअस थंय सेक्युरिटी जाय. हय, like lonely roads, we need security. Yeah. आतां तूं एक चली भुरग्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून उलयलें तुवें सेफ्टी बद्दल पॉयंट्स काडले कळ्ळें तुका. तशेंच डे टू डे जेन्ना तूं ट्रॅव्हल करता कळ्ळें तुका, आतां तुज्या घरान तुजी मम्मी आसतली, तुजी काकी मावशी ती सगळी आसतली, तांकां कितें प्रॉब्लेम्स फेस जाता जे तुज्या नदरेक आयले? हांव तुका तेंचे सोडून हांव म्हाजें सांगता काल कितें जालें तें. येस्टरडे आय वॉज ट्रॅवलिंग फ्रॉम मिरामार टू पेंजीम. हां, आनी आय वॉज लायक इट वॉज अ क्रावडेड बस, सो देर वॉज अ सीट लेडीज बरयल्ले आसा तेजेर, बट तो बसलेलो सो भुरगो तो, सो तेका हांवें उठोवंक ना, हांव वचून तेज्या सायडीक बसलें. भुरगो न्हू, लायक स्मॉल, ही वॉज लायक परत परत असो हात मारता म्हणून. हांवें ताका एकदां सांगलें बाबा प्लीज तशें करनाका, बरें जायना म्हणून. मागीर ही स्टॉप डुईंग, बट देन फॉर मी एज अ गर्ल जेन्ना हांव हें भायर सांगूंक वयतलें तेन्ना तें म्हणटलें तूं कितें करतालें तेन्ना, तूं कशें बसलेलें. कळ्ळें, अशें जावंक शकना न्हू, कित्याक आतां लोकल पळय, एटलिस्ट कदंबा पीपल कंडक्टर्स आर लायक दे हॅव सम कायंड ऑफ नॉलेज, दीज लोकल पीपल दे डोंट हॅव. हां, सो एक वेळ अशें जाता की कंडक्टर्स इट सेल्फ दे ऑल्सो आर इंटू दीस थिंग and they support such kind of behaviors of people which is not good, I feel. म्हणजे तूं कंडक्टर्स ड्रायव्हर्स जे पळय बसीर आसतात तांचे कडल्यान सेफ्टीची अपेक्षा दवरपाक शकना? कशेंच ना. आतां तेंच्या कडल्यान कित्याक हांव कोणा कडल्यानूच सेफ्टीची अपेक्षा दवरूंक मागीर कोण केन्ना फ्लिप. अशा वेळार तुमच्या गर्ल्सांची जी सेफ्टी आसा, बायलांची जी सेफ्टी आसा, ताजी अपेक्षा तूं कोणा कडल्यान दवरता? आय फील म्हाका अशें दिसता लायक पर्सनली की what I can do, you won't be able to do. Opponent won't be able to do. We as a girl, even you are a lady, you will be knowing, we can already understand what the opposite person is trying to do to us. हां, सो अशें सपोज आमचे कडेन सपोज एक म्हणजे एक सेपरेट नंबर आसा लायक चायल्ड लायन, हेल्पलायन, वुमन सगळे जरा असतात, बट आतां भायल्या देशांत कशें 911 आसा, तेंचे कॉल केली की ते ऑटोमॅटिकली येता हांगासर. जशें 108 येता तशें टायप. हां, एक्झॅक्टली. वी वॉन्ट सम कायंड ऑफ दॅट सिस्टम की तेन्नाच तो रिपोर्ट जावंक ह्या जाय. सिस्टमीची तूं गव्हर्मेंटा कडच्यान, सरकारा कडच्यान अपेक्षा दवरता? अपेक्षा दवरता, बिकॉज आमी आतां तुमकां वोट करतली, तुमकां निवडून हाडटली, आमकां कितें तरी सेक्युरिटी जाय तुमच्या कडल्यान. सो तुमकां आमी निवडून हाडटली, तुमी आमकां कांयच आमी एक्सपेक्टेशन दवरला ते दिवची ना जाल्यार तुमी कशें एक्सपेक्ट करतले की आमी परत तुमकांच हाडटली म्हणून. बरोबर. हां, सो एक यंग जनरेशन म्हणून तुजी अपेक्षा आसा की गव्हर्मेंटान बायलांच्या सेफ्टी खातीर स्पेशल कितें तरी येवजण काडची? हय हय, खरीच काडपाक जाय, गरज आसा, बिकॉज अदरवायज गोवा इज गोईंग टू टर्न लायक दिल्ली एंड वी डोंट वॉन्ट दॅट. फर्स्ट वोट इज ऑलवेज प्रेशियस, दॅट्स वॉट वी से. So what are your expectations? Like I will prefer more safety for women. So we want regulations that make us feel safe to do whatever we want to, or at least so that we are free to roam around. So तुझे पयले वोटींग आसतलें? हय. ओके, सो खंय रावता? हांव सँटाक्रूज रावता. सँटाक्रूजच्यान तूं दॅम्पे कॉलेजीन ट्रॅवल करता डेली. सो पयलें जेन्ना तूं वोट करपाक वतलें तेन्ना तुजें एक यंग जनरेशनाचे बायलांचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून तुज्यो कितें अपेक्षा आसा सरकारा कडच्यान किंवा जो उमेदवार आतां उबो रावला तांचे कडच्यान? Stricter rules so that now all these incidents have been happening. So कसले इन्सिडेंट्स? the rape cases and all, faster action should be taken against them, and they should not be delayed and all. I feel like there should be CCTV cameras everywhere so that if something happens, then there's proof, so and so thing happened. It is like when you step out of the house, it goes according to how people look at you. Mostly men, like whatever category it may be, even if they're 90 years old, they'll still stare at you with a dirty eye. Yeah. They never categorize you, okay, you're going to be my daughter's age or granddaughter's age or something like that. They'll just look at you and make you feel uncomfortable. So it is like, it should be made it's not the girl's fault. Even if a kid is there, they will still stare at a kid. So it is not that the girl is at fault, it is the man's eye who always looks at you, whoever you may be, even they look at you with a dirty way, then they'll stare, they'll make you uncomfortable in public and all. And on the top, if you approach regarding it, then they'll be like, we were just watching, what is there, we didn't do anything. So what is the solution for it, you feel? It is
I feel men should be educated a bit on, like, you know, how to deal with situations, like just be a bit calm in public, because they can't like really control themselves. So like they make people really uncomfortable. Like they don't realize it until and unless they could go through the same thing at one point of time. So that's what I feel like. You will be voting for the first time now, that too for the assembly elections. So what expectations do you have from your representative whom you all are planning to elect? At this point, I can't really say, because they make promises but then they never stand up to them. That's one thing. But secondly, it's like it all depends on like how the scenario is at that point. You can't really say, like, you know. Ma'am, as a lady voter, I was I would obviously vote for the safety of women, and like actually my own experience has been like from the other states. I would say the Goa is comparatively very safer state for women comparing to the other states. But the few things such as transportation issues, we don't get buses after 7, and even if you come from, you need to travel at night for some issues, some projects like 8 after 9. There are no buses, and you are just, if you don't have your own vehicle, then you can't travel anyhow. So that's something what government has to work on a little. And road safety, a little issue on that too, because we have like Goa is known for tourism. People from all over India come over here, and during the seasons we have so much crowd at every tourist spot. And at those places, at the safety issues, like they rent their bikes and they travel. They don't like. Then there's an issue with the people coming from outside about the safety, and that also leads to the, you know, uncertainty about the safety of women, because strict laws should be made against the people. Like you're visiting for tourism, so like go and enjoy yourself, but have decency and respect the people of Goa. And you know, have good manner with little decency. Travel with little decency, because that's something that affects the safety of people living here. It's better than other people. It's better than other states, but this thing, because of tourism, these are the issues which the government has to take. And as a student, I would obviously, like, transportation I have college near to my house, so that's okay. But like if I have Those who come from far. those who come from far, those who don't have their own vehicle, it's very difficult with the buses facility. We don't have any cabs and Ola and stuff. That's a different issue, but something has to be done because we can't afford taxi and auto rickshaws, or because they are way higher taxes. They don't go according to the meter. They charge a lot, and the only option is the bus, which is again restricted to the timings. So that's a. तू डेली खंयच्यान ट्रॅव्हल करता? हांव माशेलांतल्यान ट्रॅव्हल करता. माशेलांतल्यान पणजे येता. सो तुजें आतां आमचें आतां इलेक्शन लागीं पावलां. वोटिंगा खातीर आतां प्रत्येक पक्षाची प्रत्येक उमेदवार तयार जाता. अशा वेळार तूं एक फर्स्ट टायम आपलो वोट करपाक वता. सो तुजो हो फर्स्ट वोट आसतलो. सो फर्स्ट वोट जेन्ना तूं दिवपाक वता तेन्ना तूं कितें विचार करता? सेफ फील करपा खातीर एक एक्सपेक्टेशन आसा. तें म्हळ्यार आतां आमी सेक्शुअल असॉल्ट किंवा क्रायम केसीस वाडिल्ल्यो आसा गोंयांत पळयता. पयलीं गोंय खूब अशें सेफ अशें आमी म्हणटालीं, पूण आतां तशें तें दिसना. केसीस वाडत आसा, क्रायम केसीस वाडत आसा. सो म्हाका दिसता की थोडे तरी कितें तरी अश्यो सुविधा आमकां मेळपाक जाय, सो दॅट आमी सेफ फील करतलीं पब्लीक प्लेसिसांनी. पयलीं म्हळ्यार आमकां हेल्पलायन नंबर्स आमकां प्रोवायड करपाक जाय. आमकां सेफ्टी एप्स मेळपाक जाय, सो दॅट आमी ओपनली आमचे कडेन कितें सेक्शुअल अब्यूज बी आमी एक्सपिरियन्स केला जाल्यार थंय आमी शॅर करूंक शकतलीं. अशें करून बाकीच्यो सुद्दां ज्यो चलयो आसा जांचे कडेन अशें जाता, ती सुद्दां ओपनली आपल्याक एक्सप्रेस करपाक शकतलीं ताच्या थ्रू. सो म्हाका दिसता आमकां तशें कितें तरी फॅसिलिटी प्रोवायड केली जाल्यार, आनी आमकां एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनांनी अवेरनेस कॅम्पेन अश्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार जंय अवेर करता भुरग्यांक की तुमी फुडें सरात, आनी जर तुमच्या बरोबर कितें जाता जाल्यार तुमी सांगात. आनी आमकां सॅक्स एज्युकेशना बद्दल जर बरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी जाल्यार भुरगीं ओपनली, तांकां जी लज दिसता भिता ती सेक्शुअल असॉल्टा बद्दल उलोवपाक, तांकां ते भिता म्हणूनच अश्यो केसीस वाडटा अशें म्हाका दिसता. सो तातूंत ती खूब ओपनली उलोवपाक शकतली. सो तुजें अशें म्हणणें आसा की आतां जे इलेक्शनाक जो उमेदवार निवडून येतलो ताणें खंय तरी बायलांचे सेफ्टी खातीर कितें तरी करचें. हय, तशेंच. तूं खंयच्यान ट्रॅव्हल करता डेली? हांव ट्रॅव्हल करता सांतान कुडका ते सायडीच्यान. पणजे ट्रॅव्हल करता? हय, पणजे म्हळ्यार कॉलेजीक येता पणजेच्यान. सो
आतां तूं पयलेच फावट वोट करपाक वतलें, सो तुजें हें फर्स्ट वोट आसतलें, इलेक्शनां लागीं पावल्या. अशा वेळार गव्हर्मेंटाचे कडल्यान तुजी कितें अपेक्षा आसा वोट करपाक वता आसतना? एक यंग जनरेशनाचे रिप्रेझेंटेटीव, बायलांचे रिप्रेझेंटेटीव. म्हाजें अशें म्हणणें आसा की आतां गव्हर्मेंटान आमकां 10,000 किंवा तेज्यान चड हे काडल्या, जॉब्स काडल्या. आतां अशें म्हणटात की जॉब्स आमी विकता, जावं पयशे घेवन जावं कितें करून जॉब्स विकता, पण ज्यो लेडीज जावं गर्ल्स जॉबां खातीर सारकी सफर करता, तांकां जॉब गरज आसा, गरीब आसा आनी तांच्या कडेन इतले पयशे दिवपाक जायना, त्यो चलयो जावं खंयच्यो कशें म्हणून आमकां म्हणजे ती जॉबाक कशी म्हणूं लागतली. सो तेच्या खातीर म्हाका दिसता हे विकते जे जॉब्स घेता हे करेक्ट न्ही. कोण सारकोच केपेबल आसा, कोण सारकोच ते जॉब करूं शकता, तेका जॉब दिवप, किंवा पयशे दिवन किंवा कशें ते करून जॉब दिवप न्ही. सारको केपेबल आसा ताणें तेका जॉब दिवप, आनी हे विकता बीन ते सारकें न्ही कशें म्हाका दिसता. आनी कोणाक गरज आसा, गरीब आसा, ताका हे जॉब दिवप अशें म्हाका दिसता. सो तुजो मेन, जेन्ना तूं इलेक्शनाक वोट करपाक वतलें तेन्ना तुजो मेन फोकस आसतलो जॉब हो सारको वेवस्थीत मेळपाक जाय, तातूंत बायलांक खंय तरी प्राधान्य आसचें. हय हय. आमकां अशे चेंजीस थोडे दिसपाक जाय. लायक आतां गर्ल सेफ्टी हो खूब म्हत्वाचो इशू आसा. सो म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंटान मातशे चेंजीस करप. लायक आमकां पी लेक्चर आसता, त्याच जाग्यार पी लेक्चर आमकां फिजिकल फिटनसा खातीर आसता. तशेंच इफ सेल्फ डिफेन्साचो मातसो अशे क्लासीस स्कुलानूच आमकां शिकयल्यार एटलिस्ट आमकां बेजीक सेल्फ डिफेन्स करपाक कळटलें. आनी इवन आमी भायर किंवा सरता खंयूय तेन्ना आमी स्वताक प्रोटेक्ट करपाक पावतली इफ आमकां बेजीक सेल्फ डिफेन्स कळ्ळें जाल्यार. हांव अशें चलयांकूच म्हणना, बट चलयांक सुद्दां कळपाक जाय. खुबश्या चलयांक सेल्फ डिफेन्स ऑर खुबश्या चलयांक येना. थोडीं जाणां क्लासीसाक वता, कराटे क्लासीस, थोडीं जाणां अफोर्ड करनात ते, कारण ते खूब हाय आसता पे तांचो. सो हांव म्हणटा की इफ आमकां स्कुलानूच शिकयलें जाल्यार कितलींशींच अशीं भुरगीं, कितलींशींच चलयां अशी सेफ फील करतलीं जेन्ना खंयूय ट्रॅवल करता तेन्ना. म्हाका ट्रॅफिकाच्या बद्दल उलोवपाचें आसा. ट्रॅफिकाचें म्हळ्यार आतां एक पणजेच पळोवया, रस्त्यांचो जाल्यार मेन प्रॉब्लम इश्यू जाला. बसीन हांव ट्रॅवल बसीन करता किंवा केन्ना बायकान करता. ट्रॅफीक पुलीस सुद्दां आमचे आसात, सांगतात सिग्नल फॉलो करा, हे फॉलो करा, पण जेन्ना तांचे कोण वळखीचो दिसलो किंवा ताणें हेल्मेट घालूंक ना जावं कितें घालूंक ना, हात दाखयलो काय ते वतात, पण तेंचो फ्रेंड म्हणून ते तांकां सांगिनात की बाबा हेल्मेट घाला जावं कितें घाला, तांकां रुल्स ते फॉलो करिनात. पण जो कोण सारकोच खंयच्या तरी गरजेन आसा आनी तो खरेंच बाबा हेल्मेट जावं कितें विसरला, ताका ते धरतात, ताका ते सारके फायन मारतात जावं बरोवन दितात अमकी फायन आसा. पण ती अमकी फायन आसा म्हणून सांगतात आनी आपल्या बोल्सान घालतात. ते करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. ते सारकोच म्हत्वाचो. तुका अशें म्हणटा की ते आपल्या वळखीचे कोणूय आसत जाल्यार तांकां तालाव दिनासतना सोडटा. हय, वळखीचे आसा तांकां ते सोडटात आनी जाका खरेंच बाबा चुकला जावं कितें ताका ते धरतात आनी तालाव मारतात अशें म्हाका दिसता. आनी ट्रॅफिकाचें म्हटल्यार सकाळ फुडें जाल्यार खूब ट्रॅफीक आसता. सकाळ फुडें एक सुद्दां ट्रॅफीक पुलीस दिसना. 8 नंतर किंवा 9 नंतर एक सुद्दां ट्रॅफीक पुलीस दिसना. आनीक ट्रॅफिकाचो म्हटल्यार तांच्यांनी सारको खूब बरो सेफ्टी असो एक्सिडंट्स जावं शकता म्हणून खूब बरे सिग्नल्स जावं कितें बरे तरेन वापरपाचें अशें म्हाका दिसता. आनी खंय तरी गरज आसा थंयसरूच फायन मारची, बेश्टेच कोणाकूय अशें फायन मारची न्ही अशें तरी म्हाका दिसता. यंग जनरेशनाचें मत आसा की बायलांच्या सेफ्टी खातीर गव्हर्मेंटान कितेंच केल्लें ना. मेन म्हणल्यार पयलीं पासून आतां मेरेन जेन्ना गोंय एका काळार सेफ आशिल्लें, आतां गोंयाची खंय तरी दिल्ली जावपाक लागल्या अशें आमची जी पळय यंग जनरेशनाची बायलां, यंग जनरेशनाची ज्यो चलयो आसा वोटर्स, तांचें मत आसा गव्हर्मेंटाचे सेफ्टी खातीर कितें तरी गव्हर्मेंटान बायलांचे सेफ्टी खातीर कॉन्क्रीट अशें करपाक जाय, हेंच तांचें मत आसा. आनी कांय मुद्दे मांडले तांच्यांनी की गव्हर्मेंटाचें लक्ष रोडांचेरूय आसपाक जाय. फक्त पॅचवर्क केलो म्हणून जायना, स्मूथ रोड दिवपाची तांकां अपेक्षा आसा. जॉबा बद्दलूय कांय जाणांनी आपलें मत उक्तायलें. आतां आमी कॉलेजींतल्यान भायर सरून आतां एक वेगळ्या मनशा कडेन या. परवीश कामत, जे एक बिझनस वुमन म्हणून ताणें आपलें नावलौकीक आपलें नांव कमयल्लें आसा, ताजें वेगळें मत आमी जाणून घेवया. मतदार राजा लेडीज स्पेशल. एक
बिझनेस वुमन म्हणून तुवें आतां 20-25 वर्सां जाली तूं ह्या फिल्डान आसा. सो ह्या फिल्डान तुवें वेगवेगळ्यो ह्या 20-25 वर्सां भितर तुवें वेगवेगळी सरकार पळयली, वेगवेगळे गव्हर्मेंट्स पळयले, वेगवेगळ्या पार्टींचे रूल्स पळयले. सो आतां ह्या इलेक्शनाक एक वेगळेंच म्हत्व प्राप्त जाल्लें आसा. ताका कारणाय तशीच आसा. कोवीड 2 वर्साचो कोवीड काळ ह्या सरकारान पळयलो. तशेंच प्रायज रायजूय आतां खंय तरी तकली वयर काडपाक लागला. अशा वेळार जेन्ना तूं आतां 3 म्हयन्यां भितर वोट करपाक वतलें, एक बिझनेस वुमन म्हणून, एक बायल म्हणून तुजें कितें मत आसा? पळय, लास्ट 20-25 इयर्सान खुबशे चेंजीस जाले. ओके, इकनॉमीक चेंजीस जाले, फायनान्शियल चेंजीस जाले आनी एज अ सिटीजन लोक बी बदलतात. ओके, आतां सिटीजन्साक सोशल मिडिया आसा, सो तांचें एज्युकेशन लेवल वेगळें जाला. बट द मेन इश्यूज न्हू ऑफ सेफ्टी एंड सिक्युरिटी ऑफ विमेन, बायलांची सेफ्टी आनी सिक्युरिटी, ती म्हाका खंयच एज अ प्लॅटफॉर्माचेर एज अ इश्यू दिसना आनी दॅट इज अ रियल चॅलेंज फॉर विमेन. ओके, बिकॉज टुडे वेन यू गेट आउट ऑफ द हावज, हाव सेफ एंड सिक्युअर आर यू की तूं परत तुजे घरा कडेन सेफ पावतलें 8, 10, 11, 12 कितेंय. आतां आमची कितकी बायलो आसा ती हॉस्पिटलान काम करता, कितकी बायलो आसा मॉल्सान काम करता, कितकी बायलो आसा एअरपोर्टाचेर काम करतात. तांचे ते शिफ्टाचे शेड्यूल्स आसता. ओके, लेट नायट शिफ्ट्स आसता. तांकां सगळ्यांक एवरीबडी डजंट हॅव 9 to 5 जॉब्स, रायट. तांची सेफ्टी सिक्युरिटी कितें? आतां तुमी एम्प्लॉयर्साचेर घालता, बट एम्प्लॉयर्स हेल्प अप टू वन सर्टन लिमीट. आफ्टर दॅट वॉट इज देर? वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग ऑर वॉट इज द गव्हर्मेंट प्रपोजींग टू डू मुवींग फॉरवर्ड फॉर विमेन सेफ्टी एंड सिक्युरिटी? ते हांवें खंयच प्लॅटफॉर्माचेर हो मुद्दो पळोवना. ही चॅलेंज आसा खरी. आतां आमी सगळीं भुरगीं शिकयता, गर्ल असले बॉय असले, वी गिव देम प्रोफेशनल एज्युकेशन. मागीर आमी म्हणटा जॉब कर खंय तरी. सो तुजें एज्युकेशन तूं आपल्या हाका फोर्साक काडटा. ओके, यू आर मेकींग यूज ऑफ युअर एज्युकेशन. पण प्रश्न असो जाता की फोर्साक काडटना वेन यू आर गोईंग टू actually use your education, how much of a safe environment are you giving your girl child? Correct. Okay, so that is one issue. Second issue I would like to focus on is economic. आता खूबशे बायलो आसा जी वुमन एंटरप्रेनर्स आसा आनी कोविडान तुवें पळयलें न्ही, सगळे होम बेकर्स जाले, होम इम्प्रुवमेंट, सो मेनी पीपल स्टार्टेड डुईंग होम बिजनेसीस, रायट. आनी दॅट इज नॉर्मल एंड दॅट इज वॉट शूड बी. बट वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग टू हेल्प देम? तुमी कितकीश्यो स्किम्स काडटा, तातूंत तुमी म्हणटा बायलांनी फुडें येवपाक जाय, बायलांनी हें करपाक जाय, बायलांनी तें करपाक जाय. बट तुमी जाणा बायलोची 24 आवर्सान बायलो कितकेच लोक सांबाळटा, आपले भुरगीं सांबाळटा, आपले घर सांबाळटा, आपले हजबंड्स आनी मॅरेजीस सांबाळटा आनी आपले भुरग्यांचें एज्युकेशन सांबाळटा आनी आपलो बिझनस सांबाळटा. ओके, सो दीज चॅलेंजीस हू इज फोकसींग ऑन? हांव 10 वर्सां पयलीं तेलंगाना गेले, हैदराबाद गेले. ओके, थंय ते गव्हर्मेंटान तांकां एंटायर इंडस्ट्रियल एस्टेट दिल्ली. ओके, फॉर विमेन आनी प्लॉट्स करून दिल्ले तांकां. आनी एक हे रूल दवरलो, गव्हर्मेंट तुमकां इंडस्ट्रियल एस्टेट एट प्रॉपर मार्केट रेट्सूच दिली तांकां. ओके, अशें तांकां सवाय कांय दिवना. बट तुमी सेल करतना ते प्लॉट्स फक्त तुमी वुमन एंटरप्रेनर्साक सेल करतली. ओके, आनी टुडे इफ यू गो एंड सी, थंय 250 वुमन एंटरप्रेनर्स, तांचे घर, तांचे किचन्स, तांचे बिजनसीस, तांची फॅमिलीज कितक्यो वयर आयली फायनान्शियली. आनी मागीर तेन्नाच पयलें हांवें तांची बायलो जी फॅक्टरी ओनर जाली, मागीर तांची चलयो जाली, मागीर ताची ग्रँड चिल्ड्रन जाली. So that way the whole economic of that villages changed. That whole economy of the state changed because you gave birth to 250 women entrepreneurs who are owning factories. व्हडले काय innovative product नाशिल्ले तांचे. They used to do ready-made garments, they used to do dupattas, they used to do jewelries, they used to do hair clips, regular products. But they got that chance, no, to be factory owners. Here we have so many industrial estates in Goa. तुम्ही एक प्लॉट सुद्धा दवरला वुमन एंटरप्रेनरा खातीर. ओके, आतां तुमची कितकीशी हॉस्पिटल्स आसा, सगळ्यांचे तुमी जाणा लेडीज हॅव सो मेनी हेल्थ इश्यूज. बट तुमी कोणाक बी हॉस्पिटलाक सांगता इफ यू ट्रीट विमेन एंड देर हेल्थ इश्यूज, वी वील कम एंड गिव यू 1 rupee in return. Have you thought about it? No. So whoever comes to power and whichever government comes,
आय वूड रिक्वेस्ट देम तुम्ही मातशे ही सगळी बाबत आसा विमेनाची इकॉनॉमीक अँड फायनान्शियल अँड सेफ्टी अँड सिक्युरिटी प्लीज फोकस ऑन दॅट सी वन मोर इशू इज नो आमी बारीक चिंतल्यार ओके आतां आमचे 60 years ऑफ इंडिपेंडंट जाली ओके ती 60 yearsआन कितकी बायलो आयली एसेंब्लीन पळय पंचायतीन आसा ओके आनी दुसरे प्लॅटफॉर्माचेर आसा बट एसेंब्लीन हांव उलयतां बिकॉज ही एसेंब्ली इलेक्शन्स न्ही गो सो कितकी बायलो आयली 2 1 2 1 तितकेच रिप्रेझेंटेशन आमचे बायलाचे इन एसेंब्ली आनी एसेंब्लीन तुमी रुल्स काडटा आनी तुमी मेन बिल्स काडटात थंय आमचो वॉयस खंय आसा आमचो वॉयस असो आसपाक जाय की एनी वुमन हू इज आवर मिनिस्टर हॅज टू हायलायट विमेन्स इश्यूज ताणें सगळे यू नो इश्यूज जे आमकां उलोवपाक जाय जे आमचे ओपिनियन्स आसा जे आमचे चॅलेंजीस आसा जे आमचे प्रॉब्लम्स आसा ती ताणें थंय उबें रावन हायलायट करपाक जाय न्ही मोस्टली हांव पळयतां मिनिस्टर्स आसा सगळीं लेडीज आं मिनिस्टर्स आर यूज्ड एज रबर स्टॅम्प्स आमी फक्त रबर स्टॅम्प म्हणून कित्याक यूज जाता आमी आमचे वॉयस कित्याक हायलायट करपाक नाका आमचे वाय कांट वी हॅव अ फेर ओपिनियन हांव म्हणना की मेन डोंट सपोर्ट ऑल मेन सपोर्ट बट समटायम्स मेन डोंट रियलायज द इश्यूज you know it's not that they don't want to support but if I point it out to them I know most men are fair and I know most men want to support women and I know most men want to encourage women but they don't focus on it because they don't realize it is not part of their daily life. सो तुजें म्हणणें अशें आसा की बायलांचे जे इशू आसा ते बायलां चड बरे तरेन विधानसभेत मांडपाक शकतले करेक्ट आनी ते विधानसभेन येतकूच तांचे वॉयस एक प्लॅटफॉर्माचेर पावता आनी तो प्लॅटफॉर्माचेर आयज आमकां ते डिनायल आसा why should not it be 10% of women over there why reservations why it should not be there आमची 40 ची असेंब्ली न्ही गो 4B आसपाक शकना आमी तूं पळय न्ही आमचें पॉप्युलेशन कितकें विमेनाचें इन गोवा आनी मेनचें थंय फेर रिप्रेझेंटेशन आसा तर असेंब्लीन फेर रिप्रेझेंटेशन कित्याक ना ओके 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 आनी दुसरे इशू आसा पळय लॉट्स ऑफ विमेन आर एज्युकेटेड आनी ती शिकल्यार बट तांचें शिक्षण तांचे इकॉनॉमिकली तांकां हेल्प करपाक जाय हांव म्हणना की तुजे हॉबी आसा आनी तूं पॅशन आनी तूं एंटरप्रेनरशीप करपाक जाय तशें ना बट एनी यूज सेकंड ऑनर तूं जालें न्ही तुका फॅमिलीन तुका रिस्पेक्ट मेळटा ओके मनी ऑलवेज गिव्स यू रिस्पेक्ट एंड ती सेकंड ऑनर्सा खातीर म्हाजी अकॅडमी आसा टेक स्कील अकॅडमी आनी थंय हांव खुबशे कोर्सीस रन करता टू हेल्प विमेन अर्न आनी आमी खुबशे कोर्सीस रन करून लास्ट 2017 आय स्टार्टेड माय अकॅडमी रन करून म्हाका कितके रिस्पॉन्स मेळटा की येस विमेन कॅन बी सेकंड अर्नर्स अँड विमेन कॅन हॅव एन ओपिनियन बट इन दीस होल इलेक्शन प्रोसेस न्ही राधिका म्हाका अशें दिसता की आमचे वॉयस शेणला कसो आमचे आमकां रिप्रेझेंटेशन ना बट इट इज नॉट बाय any abuse nobody is doing that to us it is just that we have not been focused on that is my viewpoint so I am glad that you are doing this and I am glad that you are supporting and you are focusing on this because that way only maybe people who have not realized ना बायलाचे इश्यूज आसता आनी बायलाचे व्यू पॉयंट्स आसता आनी women have to be given fair representation right in the assembly they will look at it so I hope that will happen. Thank you so much. नाव सांगा तुमचें म्हजें लता श्रीराम आयंगणकर हांव मळ्यान रावतां हांव 23 वर्सां BJPचें काम केलें 23 वर्सां सामकें मुळाक पर्यंत काम करीत येयल्ल्या आनी खंय कितें आसा न्हू सगळें म्हाका खबर आहा म्हळ्यार वयल्यान हांव नॉर्थाक सावथाकूय भोंवल्या ह्या पार्टे खातीर केन्ना ताचे फाटीं रावलें ना घरांचें काम करून हें काम करतालें हांव प्लस म्हाजी आवय बापूय जाणटी आसलेली तेंचे सुद्दां करतालें म्हाका जीप येताली व्हरताली कित्याक असलेच मनीस तांकां जाय आसलेले आनी आजून म्हाका सगळें घोळेलें आसा न्हू हांव म्हाका कांयच फरक पडना आतां इतलीं वर्सां तुवें वेगवेगळी सरकार पळयले वेगवेगळे राजकारण पळयले वेगवेगळे आमदार पळयले कळ्ळें
सो तुजो अनुभव कितें आसा? कारण ह्या इलेक्शनाक एक वेगळेंच म्हत्व प्राप्त जाल्लें आसा, कित्याक ह्या इलेक्शना भितर इलेक्शनान ह्या कोवीड पळयलो, कोविडाची 2 वर्सां लॉकडावनाची पळयली, म्हारगाय पळयली, 2 मुख्यमंत्री पळयले, एक मनोहर पर्रीकर भाई आनी दुसरो आतां सद्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. इतले सगळे ह्या 5 वर्सां भितर घडले. सो एक बायल म्हणून तूं आतां ह्या इलेक्शनाक कशें पळयता, खंयच्या नदरेन पळयता? इलेक्शनाक पळयतना हांव तुका कितें म्हूण सांगूंक येता, हें सगळें धुमाकूळ जाल्लेलें आसा. पयलीं आसलेलें तें वेगळो हें आसलेलो. आतां हितून कांयच सांगूंक शकना हांव तुका कितें सांगूंक तें, कळ्ळें? अशें तुका कित्याक दिसता की आपलें सगळें धुमाकूळ जाला, कांयच सांगूंक शकना? जाला न्हू, जेन्ना पर्रेकार गेलो न्हू तेन्ना हे सगळें हें उद्भवलें न्हू. म्हणजे तुजें म्हणणें अशें आसा उद्भवलें म्हणल्यार काँग्रेसींतल्यान फुटून आमदार भितर आयले. आतां पर्रेकाराचें जें चित्र आसलें तें वेगळेंच आसलेलें. आतां तें चित्र हांकां लागचें ना आनी तेन्ना तेज्या हेजेर न्हू आमी खूब कामां केल्लेलीं आसा. गॅस सिलिंडर वाडला, म्हारग सगळें म्हारग जालां. म्हारगायेच्या बाबतींत एक घर सांबाळटना तुका कितें कितें त्रास जाला? म्हाका न्हू पयशे दितालो तेजे भितर तूं भागय म्हणटा. कोण पयशे दितालो? घोव म्हाका अमके पयशे दितालो तेजे भागय. म्हाजे कडेन भागां नासलेले, दोगांचे पेट्टाले. हांवें तूं संवसार कर, हांव घरान बसता म्हटलें. कित्याक तुका पयशांचो बायल मनशाक कळटा न्हू कशें कितें जाय तें. एकदां बाजारान भितर सरले 2-2.5 हजार म्हाका लागतालेच. म्हाका तो 5,000 दितालो. परत आनी एकदां वचून आनी एकदां म्हणजे काबार जाताले पयशे. आनी परत तो म्हाका म्हणटालो आगो पयशे दिल्लेले मगो तुका कितें केलें. आनी हांव म्हणटा बाकीच्या घरांनी सुद्दां हांवें पळयलें न्हू कशें हाल जाताले. आतां सद्या तुमकां म्हारगायेक लागून घर मॅनेज करतना कशें कितें त्रास भोगता? भरपूर भोगता. म्हाका म्हाजो भाव एक बेकार आहा, प्लस ताका पळोवन म्हाका आनीक घे आतां सुकतडो लागता हांगा. कित्याक सांग, तेजो भुरगो बाळ आसा आनी तो कशें करता काय. लता आपले जॉबाचे तरी चेड्याचें पळय म्हणटा तो म्हाका. जॉबाचें कितें, जेन्ना पर्रेकार गेलो हांव आतां कितें म्हणून करूं. हांवें आतां जॉबाची 2-3 कडेन कामां दिल्लेलीं आसा. 23 वर्सां हांवें काम केलें पार्टी, एक जॉब म्हाज्या घरान घेतलो ना. आतां पळया न्हू, जॉबाचें काम दिलां हांवें, केन्ना जाता तें कळटलें न्हू. हांवें आमदारान प्रत्येक गेल्लेलें आहा, एक आमदार म्हाका तर घरा मेळोकूच ना. सकाळीं गेल्लेलें हांव, 2 पारां घरा येयलां, गाडी घेवन गेलें 4 व्हिलर. कित्याक सांग, जाल्यार जालें म्हणून. पूण हांव हरशीं त्या आमदाराक खूब पावलां, म्हटल्यार तेणी म्हाका हेल्प केलें. त्या वेळार मेळोंक ना. तो कितें म्हणटालो दारी भोंवता म्हणटालो, पूण आतां कितें म्हणून तुका सांगू हांव आतां. जॉबाच्यो बी कामां ही सारकी जायना, ती लोकांची जावपाक जाय न्हू. कित्याक घरांचें म्हण लोकांचें कशें चलतलें. पूण सरकारान आतां सद्या सांगलां की येता त्या म्हयन्याभरा भितर 10,000 जॉब दितले म्हणून. ताजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आतां आजून पर्यंत येवंक ना न्हू जॉबाचें. हांव येतलें तेन्नाच सांगतलें हांव. पयलीं जॉबाक खूब जाणांक आमी लायल्या पर्रेकार आसतना. भरपूर लोकांक लायल्या अशें, आनी थोडीं कामां उरलेलीं आहा न्हू, ती ह्या सरकारान करूंक जाय न्हू. ओके, सो तुमचें म्हणणें अशें आसा की पर्रेकार आसतनाचें सरकार आनी आतांचें सरकार हातूंत भितर फरक आसा? हय, मातशें फरक आसा. असो फरक कितें आसा असो दिसता तुमकां पर्रेकाराच्या सरकारा वेळार आनी आतां सावंत सरकारा वेळार? सावंत साखळे पडटा न्हू, तेजें वेगळें. आतां सद्या आमचो पणजे बाबूश आहा न्हू, तो हें करता, लोकांक हेल्प भरपूर करता. आमी हें पर्सनली पळयलां. आनी तेणी न्हू आपलें ऑफीस सुद्दां उगडें दवरलेलें आहा लोकांक, की तुमी येया म्हणून. आनी तो मेळटा लोकांक. आतां बाकीचीं कामां लोकांची जातलीं न्हू, सांगलां तेणी करता म्हणून. आतांच्या सरकारान करूंक जाय न्हू, कितें करूंक जाय, कोणाच्या प्रत्येकाच्या घरान सर्वे करूंक जाय. कोणाच्या घरान कोण कामाक ना आनी कोणाच्या घरान कोण आसा हें पळोवन तांकां जॉब दिवपाक जाय सरकारान. सो आतां येता त्या नव्या आमदारा कडच्यान किंवा सरकारा कडच्यान तुमची अपेक्षा सारकी कितें आसा? सर्वे करपाचें आनी कोणाल्या घरान खरेंच जर कामाक जाय न्हू मनीस, तो लावपाचो. थोड्या घरांनी 4-4 गव्हर्मेंट कामाक आसा, तांकां आनिकूय गव्हर्मेंट दिता. आनी जेका पळय कोणाक कांय ना न्हू, ताका सामको एका पादेशेर एका लायता भिकेक म्हणटा पळय तसो करता. अशें सरकारान करूंक जायना. कित्याक चिंतपाक जाय, म्हाजेंच पोट भरलें म्हणून जायना, बाकीच्याचें भरपाक जाय. तूं खंय रावता? वयर कुबरा ऑफिसा कडेन. तूं जोडटा कशें, तुजें काम कितें? काम गव्हर्मेंटाचें ते दूद सकाळीं सप्लाय करता 50 पिशव्यो सकाळच्यो, आनी तेजेर आमकां 1.5 रुपया मेळटा एके पिशवेचेर.
एके पिशवेचेर 1.5 रुपया मेळटा एक गव्हर्मेंटाचे. सो ह्या जोडीन तुजें घर भागता? ना आनी ते हेजे गव्हर्मेंटाचे 2000 येताले पयलीं करून नासलें ते आतां हे 5-6 म्हयन्यांक हांवें ते कोणें तरी म्हाका करून दिलें ते एक 2000 रुपया म्हाका येता. येता त्या इतल्याचेर तुजें घर भागता? कितें करता न्हू भयणीले चेडे आमगेर कितें दिता आमकां. सरकारा कडच्यान कितें मदत आयली? ना सरकारा कडेन कांय ना तेच 2000 दितलेच आनी इतलेच? ताज्या पलीकडे तुजे कडेन कांयच ना. केन्नाच कोण आयलो ना? ना कोणें कांय दिवना. पूण तूं वोट करता? हय वोट करता. वोट केल्ले तेन्ना एकदां म्हाका दिल्ले 2000 रुपया. वोट करपाक दिल्ले? ना म्हणजे तेणी दिल्ले हाडून म्हाका. तुज्या बद्दल सारकें थोडें सांग आमकां. म्हजें नांव सुप्रिया वर्दे. हांवें नवीच कंपनी स्टार्ट केल्या ओके अश्व इव्हेंट्स वीच इज इन टू वेडिंग्स. म्हणजे तूं स्वताचो बिझनेस आसा तुजो? हय आतां स्वताचो बिझनस आसा. हाज्या पयलीं हांव HDFC बँकेन कामाक आशिल्लें. ऑलमोस्ट 11 वर्सां काम केलां आनी हांवें काम सोडून म्हणजे बिझनस स्टार्ट करपाक केलो आनी मागीर सडनली हे कोरोना आयले ताज्या खातीर हांवें ताज्या पयलीं लग्नां बी केलीं आनी बेसिकली यू आर इन टू इव्हेंट मॅनेजमेंट? हय इव्हेंट मॅनेजमेंट. सो ताज्या खातीर सगळें बंद जालें आनी मागीर इनकम ना कांय ना आनी मागीर पण ओके हांव खूब कितें कितें शिकलें. ओके ऑनलायन शिकलें, चॉकलेट शिकलें, मागीर गिफ्ट पॅकींग शिकलें. ओके सो अशें करून हांवें सोप मेकींग शिकलें. सो म्हणून दुसरी कंपनी स्टार्ट जाली वीच इज अश्व क्रिएशन्स. सो आतां कितें जाता जेन्ना मदीं मदीं लॉकडावन जाला तेन्ना कितें कितें शिकलां हांव. ओके इनकम प्रॉब्लम आयिल्लो आसा ओके त्या टायमार पण हातून हांव कितें कितें शिकून म्हणजे दुसरी कंपनीचे जाल्या. लॉकडावन खंय तरी आतां कमी जायत आयला सो आतां सगळें जें परत आसा तशें स्टार्ट जावपाच्या वाटेर आसा. अशा वेळार खंय तरी रायज इन पेट्रोल मागीर गॅस वाडलो हे सगळे वेगवेगळ्यो गोश्टी म्हारग जायत आसा. सो ह्या म्हारगायेच्या हाका तूं कशें तोंड दिता एक बायला मनीस म्हणून? हय आतां कितें जाल्लें आसा की लास्ट इयर आमी अशी हॅम्पर्स केल्ली आसा ओके आनी कितें कितें एक ताजेर फिक्स रेट आसा सो तोच आमी रेट एक्चुली ह्याय वर्सा दवरला. पण हांवें आतां रियलायज केलां की ऑलरेडी सगळें इतलें एक्सपेन्सीव जाल्लें आसा पण आमचो रेट तोच आसा. सो आतां हांव तेंच चिंत्तालें की एक तर रेट वाडोवपाचो ओके कित्याक तशें प्रॉफीट मार्जीन हय मीट करपाक नाजाल्यार मे बी नेक्स्ट इयर पळोवपाचें ओके सेम रेट्स दवरून. सो आतां तूं इलेक्शनाक वोट करपाक वतलें. आतां वेगवेगळे पक्ष आतां सद्या आपापल्यो येवजण्यो घेवन येतात, वेगवेगळे जाहीरनामे काडटात. सो अशा वेळार जेन्ना तूं वोट करपाक वतलें तेन्ना हें इलेक्शन खुबूच स्पेशल आसा. सद्या पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या 5 वर्सां भितर ज्यो घडामोडी जाल्या त्यो पळयत जाल्यार आतां येता तें इलेक्शन खूब स्पेशल आसा. सो ह्या इलेक्शनाक तूं वोट करपाक वता आसतना कितें तकलेन दवरून वतलें? कितें तुज्यो एक्सपेक्टेशन्स आसा? मे बी जे म्हारगाई वाडल्या तीच देंवपाची.